तुम्ही म्हणतात की विकती घेतले और दबाव घालून हाडलंय एक तर त्या दबावाक सगळे बळी पडटात. आता जर विकती घेवपाच्या बाबतीत जर आमी इतली फिगर्स फाटली एक 15 दीस आयकल्यात ही घडणूक घडत सावन की ती फिगर आयकल जाल्यार दोळे धवे जावपाचे. सो जर विरोधा आशिल्ले प्रत्येक आमदार जर म्हणटा की आपल्या विरोधाक रावपाचेच ना जाल्यार मागीर चलपाची कशें? ना एक पयलें तूं तकलेन धर की हांव 2012च्यान आमदार आहा. जे लोक उलयतात की डेव्हलपमेंटा खातीर आमी वता म्हणून खंयच्या आमदारांक हांकां विचारलेलें आहा की बाबा डेव्हलपमेंट म्हळ्यार कितें, हाजो अर्थ कितें? हांव पर्रीकरा बरोबर अलायन्स हांवें केल्लें, आमी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम केल्लो, तातूंत डेव्हलपमेंट घाल्लो आमी की एक नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन म्हणून आमकां कंप्लीट जाय 300 कोटी रुपयाची. सिवरेज पायपलायन म्हणटा कितें डेव्हलपमेंट काय अशें लोकांक दिसतालें, पूण हो म्हाका एक मेजर मुद्दो आशिल्लो. वेस्टर्न बायपास ऑन स्ट्रीट्स जाय म्हज्या मतदारसंघात, हे हांवें कंडिशनां घाल्लीं. सो वी स्पेल्ट आउट वॉट वॉज डेव्हलपमेंट. हांचो डेव्हलपमेंट कितें आसतलो? दिगंबर कामत आतां फुटून गेलो, तो मुख्यमंत्री आशिल्लो, खुद मुख्यमंत्री आसलो, ताका आनी डेव्हलपमेंट कसलो जाय? आनी करूंक जाता जाल्यार सगळें ताणें केलां आसतलें, वो करूंक ना केल्लें रावता. सो तूं सांग न्ही केला काय केला. शेजरा रावता ते मनशाक तांणी कोणें सांगचें की फातोर्डा मतदारसंघा परस बरो मतदारसंघ खंयचो आहा, एटलिस्ट साश्टीन खंयचो मतदारसंघ फातोर्डा परस बरो आहा. आनी हांव कितले वर्सां तुम्ही कितें म्हणटात की दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसून सुद्दां जे करपाक शकलना तो आतां कितें करतलो? तुम्ही विरोधाक रावन आनी 2 वर्सां सत्तेर येवन केलें. हांव ते म्हजें आनी ताजें कंपेरिजन लायत ना. हांव एकूच आतां करची पडटलें न्ही. तो एक जो मनीस मुख्यमंत्री जावन डेव्हलपमेंट करूंक शकलो जाल्यार ताणें फूल केला आसतलो. मडगांव पळयल्यार अशें दिसता की मडगांव इज क्रमलिंग सारकें. म्हळ्यार तुजे दोळ्या फुडें तें कोसळटा अशें दिश्टी पडटा. आनी हे आमी कमर्शियल कॅपिटल ऑफ द स्टेट अशें आमी म्हणटात. सो म्हाका दिसता मडगांवान मुख्यमंत्री जावन डेव्हलपमेंट, दिगंबर मुख्यमंत्री जावन डेव्हलपमेंट जावंक ना. आतां डेव्हलपमेंट म्हळ्यार कितें? ताजें उत्तर अशें आसतलें पर्सनल डेव्हलपमेंट, नोकऱ्यो लायल्यो. आतां नोकऱ्यो लायल्यो तशें जर पळोवंक गेलें जाल्यार विश्वजीत राणेक मुख्यमंत्री करूंक जाय. ताणें सगळ्योच नोकऱ्यो व्हरून 70 लायिल्ल्यो आहा. सो 70 शूड बी गोवाज कॅपिटल दॅट वे. नोकऱ्यो लायल्यो म्हणलें जाल्यार. सो नोकऱ्यो लायल्यो हें जर तुजें डेव्हलपमेंट जाल्यार आय डोंट वॉन्ट टू डिस्कस ऑन दॅट फर्दर. पूण नाव लेट अस कम बॅक टू द स्टेट ऑफ द ओपोजिशन. आतां ओपोजिशन कोण? आज तुवें पळयलां विश्वजितान कितेंय म्हणू की आम आदमीचे आपल्या मनान आयले, तो कोण आरजीचो आयलो म्हणून आपल्यान ते अभयन्सान दवरलां, तें तशें न्ही. लोक रस्त्यार आयले. सो द रियल ओपोजिशन टू दीस गव्हर्मेंट इज द पीपल ऑफ गोवा. 67% ऑफ whom have voted against them. पण विजयबाब एक मुद्दो आहा की मेजॉरिटी ऑफ MLAs 2019 भितर आमी पळयलें, 2022 पळयलें, विरोधाक रावपाकच सोदनात. एक काळ आशिल्लो की जनतेन आपल्याक मॅन्डेट दिला विरोधाक बस म्हणून. राजकारणी म्हणटाले की वी एक्सेप्ट द मॅन्डेट, विरोधाक बसताले, परफॉर्म करताले, अभ्यास करताले, सरकाराक प्रश्न विचारताले आनी परत जनते म्हऱ्यान वताले की आमचो परफॉर्मन्स पळया म्हूण. आज हें कितें बदल्लां जाका लागून मेजॉरिटी ऑफ द MLAs म्हणटात की आमकां विरोधाकच बसपाचें ना. कितें जालां, एक म्हणल्यार पॉलिटिकल अपब्रिंगींग नाशिल्ले मनीस आमदार जाल्या, जांकां दिसता आमकां सॉर्त लागल्या आनी ती सॉर्त हे 5 वर्सान एनकॅश करूंक जाय. हे 5 वर्सान जर आमी एनकॅश केली ना जाल्यार फुडें आमकां परती ती लागची ना. म्हणल्यार जाता तितले पयशे करप हो एक मेन टार्गेट धरतात. दुसरें अशें आहा की ओपोजिशन इज द गव्हर्मेंट इन वेटींग. हो जो कन्सेप्ट लोकशायेन आहा हो गोंयांत कसो तरी डायल्यूट जावंक लागला. ऑन द कॉन्ट्ररी ओपोजिशन बिकम्स फिक्सर्स फॉर द गव्हर्मेंट. फिक्सिंग जाता तें सामकें एसेंब्लीन कळटा. ओपोजिशन लिडर कसो उलयता, कशें फिक्सिंग जाता, कसो चीफ मिनिस्टराचो इंट्रस्टेड सब्जेक्ट तो उगी रावता. हें पयलीं फिक्सिंग जातालें आसत पूण तें दिश्टी पडनाशिल्लें. आतां तें इतलें ब्रेझन जाल्लें आहा, इतलें उगड्यार तें पडलां की म्हाका दिसता ओवरऑल ओपोजिशन लिडरशीप जी आहा ताजेर एक म्हळ्यार लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स. हाजें गोंयची जनता तांकां पातयेना, ओपोजिशनाक पातयेना, हें जाल्लें आहा. आतां हांव तातूंत ओपोजिशन एक मेंबर आहा. तूं म्हणटलो तुका पातयेतात काय म्हणून. हांवें बी एकदां अशें केलां. ताचे खातीर म्हाकाय एक देर इज अ लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स इवन इन मी फॉर अ सर्टन पिरियड ऑफ टायम.
दॅट वे आय वॉज मोस्ट क्वॉलिफाईड टू गो इन टू BJP. 20+1 21 जातालें तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार आतां टू बिल्ड अप दॅट कॉन्फिडन्स यू हॅव टू डू सेवरल थिंग्स by which once again you have to be the voice of the people. Now, who are these people? People are those who are coming on the streets. People are those who are conscious of the impact of decisions on goan lives. हें जें जाता तांचो आवाज जावप आनी तांचे खातीर उलोवप हें चड गरजेचें. एक अमेरिकन प्रेसिडेंट आशिल्लो हॅरी ट्रुमन म्हणून ताणें अशें म्हणलां की जेन्ना when you are hell-bent upon silencing the voice of the opposition, you have to next follow it up with repressive measures till the time that the civilians are terrorized and they live in a sense of fear. So जे प्रमोद सावंत आतां करूंक गेला की ओपोजिशन मुक्त गोवा हें गोंयांत केन्नाच इतिहासान ओपोजिशन लिडरूच आसतलो काय ना असो प्रश्न केन्ना येवंक ना. हो आतां उप्रासपाक लागला. ही जी प्रवृत्ती आहा म्हाका दिसता दिस वील गो टू एन एक्सटेंट where we will become a police state.